आम्ही पहिला पावसा दिसांनी सध्या गोंयकार घागर मोर्चा काडटा उदक मेळना म्हण कसली परिस्थिती एक वटच्यान न्हीद मेळना दुसरी वटच्यान उदक मेळना आमी करप कितें पण ती परिस्थिती बरी बिकट जाल्ली आसा हिंगा अंजुना इट इज नॉट ओनली वन डे ती आतां ऑलमोस्ट अ इयर जालो खंय वी वर इंटरेक्टिंग विथ विलेजर्स एस्टरडे ते म्हणटा कितें जवळ जवळ एक वर्स जायत आयलें की आमकां उदीक मेळत ना सारकें सारकें म्हणजे दिसाचे दिसूच उदीक ना 3 दीस ना 4 दीस ना उदीक ना झालां कितें एंड व्हाय एंड बाय द वे PWD हेज एक्सेप्टेड दॅट देर इज अ वॉटर इश्यू बट व्हाय सो लॉंग अशें लोकांक कितले म्हणून त्रास जावप सेम इज द केस इन हिंगा काणकोणा गालजीबाग गांवदोंग ते वतान खुबशे लोकांक त्रास सारके व्हाय वेन वी आर हॅव्हिंग सरप्लस रेनफॉल आमी म्हणटा आमी इतलो पावस पडलो म्हणटा आमी आतां 45% कितें तरी सरप्लस ऑलरेडी जाल्लो आसा पूण लोकांक पिवपाक उदीक ना इट इज सच ए आयरनी सॅड आयरनी दॅट पीपल आर कमिंग आउट ऑन द रोड्स विथ देर युटेन्सिल्स दे आर सेइंग दॅट एटलीस्ट गिव अस आवर डेली वॉटर आणि द वर्स्ट पार्ट इज जी पायपां फुटिल्लीं आसा तितून भितर उंदीर वचून प्लास्टीक हे मळून आणि सो अनहायजेनीक सो देर इज नोबडी हू एक्चुअली bothers about this. Where is the PWD? Where is the check on this? Maintenance खंय आसा? Correct. So this issue I think has been again an ongoing issue which has been सतारीकूय जाल्लें आसा उदकाचो प्रॉब्लेम जाल्लो आसा. There are so many pockets of Goa. Although we are saying that हर घर जल आणि ते सगळे आमी म्हणटा पावस कितलो पडलो म्हणटा ह्या वर्सा पावस पडलो म्हणटा सगळे म्हणटा आमी बरे आसा पण ऑन द ग्राउंड लोकांची दुर्दशा हिंगा सामकी कितें कारण लोक म्हाका तर तुगेलो बेस्ट गजाल हांवें एक आयकल्ली की एक पणजेच्याच एक एरिये भितर पायप फुटिल्लो आनीक एसेंब्ली भितर एश्युरन्स दिल्लें की चवथीच्या पयलीं तें जातलें म्हणून चवथीच्या पयलीं तें जालें ना सो लोकांनी इंजिनियराक विचारलें की अरे असेंब्लीक सुद्दां एश्युरन्स दिल्लें चवथी पयलीं जावपाक जाय आशिल्लें कित्याक जालें नाका म्हण जाल्यार तो इंजिनियर सांगपाक लागलो खंय तें येवपाचें आहा म्हणून वेल्यान सो आतां म्हाका एक गजाल कळना तो कितें एक्सपेक्ट करता की मंत्र्यांनी पिकास कुदळ खोरें घेवन येवपाचें आनी तुगेली पायपलायन सारकी करपाची आनी आपूण तुगेलें बसून रावपाचें सुशेगाद असो म्हाका आतां प्रश्न पडपाक लागला आतां ही जी डावन द लायन वेवस्था आसा कितें जाला ताका पणजेचो विशय काडलो म्हणून सांगता आनी तळेगांवच्या आमदारान काडलेलो म्हाज्या हिसपान ताका थंयच्या थंय एश्युरन्स मेळ्ळे हांगासर लागींच सांतिनेज एरियेन जो प्रॉब्लेम तो पयलीं जाल्लो स्मार्ट सिटीचे काम थंय पयलीं प्रॉब्लेम जातालो फुडल्या स्मार्ट सिटीन PWD म्हणटा स्मार्ट सिटीचें काम जालो हो पयलीं प्रॉब्लेम जातालो जेन्ना एश्युरन्स मेळ्ळे तेन्ना खंयचे कन्सर्न डिपार्टमेंटान तें काम करपाक जाय आसलें पूण ओवरऑल आमी PWDचें वॉटर सप्लाय डिविजन आहा आमी अशें पळयता की थंयचे तितूंतले इंजिनियर वा खंयच्या डिविजनांतले तेंचे इंजिनियर तांकां 1 वर्सा 2 वर्सां एक्सटेंशना म्हणटा कित्याक तर तेंचे सर्विसीस लोकांक इम्पॉर्टंट पब्लीक इंट्रस्टान तांकां एक्सटेंशन दिता एकटो कोण तरी रस्त्याचो एक्सपर्ट आहा एकटो वॉटर सप्लायचो एक्सपर्ट आहा हें सांगून तांकां एक्सटेंशनां दिता की ते मनशान तो जर एक्सपर्ट आहा म्हणटा दिता जाल्यार ह्यो तेजी एक्सपर्टीज वापरून तेणी ह्यो गजाली पयलीं जाग्यार घालपाक जाय त्यो जाल्ल्यो दिसना तांकां एक्सटेंशनां कित्याक दिता ती म्हाका खबर ना जर तेंची एक्सपर्टीज हांगसर यूज जायना जाल्यार आनी ही जी मेंटेनन्साची कामां म्हाका दिसता तितून कितें व्हडलें बजेट जाय तुका असल्यो गजाल मेंटेनन्साची कामां टेम्पररी अरेंजमेंट लोकांक खातीर करपाक जाय चवथीच्या तोंडार तुमी लोकांक उदकाक तळमळोवंक शकना आतां जे बार्देजांतलो विशय म्हटलो थंय पयलीं पासून एक विशय आहा टेल एंड म्हणटा थंय उदक पावपाचो प्रॉब्लेम जायना दुसरो आतां विशय थंय पायपलायन फुटल्या तितून कचरो सांपडला तितून बाटल्यो बी सांपडला तितून आनी एक सप्लायाक तांकां प्रॉब्लेम येता किलारीचो कॅनलाचो प्रॉब्लेम थंयचो मातसो कितें तरी रिपेराक घेतलो की तांकां वॉटर सप्लाय हांगासर पर्वरे पर्यंत पावपा वा तेंचे सप्लाय करपी प्युरिफिकेशन प्लांटा मेरेन पावपा प्रॉब्लेम हे वेगळे वेगळे विशय आहा पण हे हरशीं बारीक बारीक म्हणजे तुका जाय तितलें उदक ना थोडें तरी उदक पावोवपाचो अरेंजमेंट करपाची जाता पण तें जातना दिसना हेका डिपार्टमेंट हे सकयल्या लेवलाचेर जबाबदार तो मंत्री थंय वचून काम करपाक शकता म्हाका अजाप दिसलें जेन्ना त्या लोकांनी म्हाका सांगलें त्या एरियेंतल्या की आमी इंजिनियराक विचारलें म्हण अरे एसेंब्ली भितर एश्युरन्स दिला तुमी केलना कित्याक वेल्यान येवपा रावलो म्हण सांगता खंय तो आतां कितें करता ते पिकास कुदळ घेवन येतले आनी थंय काल तें सोल्युशन म्हणून एक तांकां एश्युरन्स रिटर्न एश्युरन्स लोकांक दिता ते की एके घराक
विकली एक टँकर तरी पावतलो म्हणटा रिटर्न एश्युरन्स तेंच्यांनी दिलें कितें अर्थ आसा आतां एक टँकर तो तेणी स्टोर खंय करपाचो ताका डेली उदक लागतलें डेली तितले लिटर तेजे कंज्यूम जातले तेजी स्टोरेज कॅपेसिटी आसपाक जाय ते घराची ठीक हे आमी प्रश्न जर आयकले न्ही मांडून हे काय रॉकेट सायन्स न्ही पायपलायनी भितर कचरो गेला उंदीर गेल्यात आनी एक चिकोल गेला मागीर केदो गहन प्रश्न हो मागीर आमकां अशें की आमकां टॉप्स लेवलाचे सायंटिस्ट बी हाडून हो प्रश्न सोडोवपाक जाय टेल एंडाक उदक पावना सो कितलो इम्पॉर्टंट विशय हो दीस इज आमी जर आयकली कारणां जर आयकली जाल्यार अशें दिसता की दीस इज मोर इम्पॉर्टंट दॅन द इन्वेन्शन ऑफ फायर म्हणून दॅट वी नीड टू सॉर्ट आउट अ सोल्युशन फॉर दीस कशें पावप काय म्हणया उदक हे विचित्र न्ही परिस्थिती सामकें मुळात प्रमोद गोंयची गरज कितली आसा आमची 750 mld गरज आसा आनी आमच्या कडेन 650 mld उदक प्रोसेस जाता करेक्ट सो ते गोंयभर पावचेत ना ताच्या भायर जी आमी सदांच सांगता की पायपांक जी गळती लागलेली आसा सगळ्या ओपा पासून ते सगळे हांगा खंयची जर धरली ऑस्नोडाची धरली सगळे पायपांक गळती लागल्या तातूंत 30-40% उदक थंयसून पिड्यार जाता आतां काल नवीन एक गजाल मुखार आयल्या की बार्देसांतली जी पाणी टंचाई आसा तितून व्हडलो एक हे आसा की कांय लोकांनी जे बिझनेस म्हणजे पब क्लब रेस्टॉरंट्स कितें चलयतात हॉटेल्स जाल्यार तेंच्यांनी खंय इल्लिगली ही इंजिनियर म्हापण्यान काल दिल्ली इन्फॉर्मेशन इल्लिगली उदक खंय नळांतल्यान पंपींग करून भायर काडप एक नवो प्रकार हो ताचेर सरकारान हालींच कायदोय केला कितें तरी 10,000 50,000 फायन घालपाची पूण ती इल्लिगली पंप करून खंय भितर ते स्टोर करून दवरतात आतां हो कोण तरी 4 जाणां भितर समज दोगांनी तशें केलें जाल्यार उरलेल्या दोगांक उदक मेळचें ना सो बारीक जो लोक आसा जे घरांनी उदक पावपाक जाय तांकां हाचो परिणाम जाता तेचेर करेक्ट सो सरकारच जबाबदार आसा असो हाचो भाग न्ही हे चोरतात पळय तांकांय धरपाक जाय ते हें काम कोण तरी करपाक जाय हे उदक चोरीची कहाणी ती थांबोवपाक जाय म्हाका दिसता तें जाल्यारूच बार्देसांतलो स्पेशली आमी उलयतात बार्देसांतली मोठ्या प्रमाणात खंय बार्देसान हें चल्लेलें आसा की पंपींग करून उदक भायर काडटात कोण हाडयता ते हाडपाक जाय ऑब्वियसली कोणी तरी ते करपाक जाय न्ही तुमच्या खातीर बारीक लोकांनी तुमी उदक चोरतात तुमी तुमच्या खातीर बारीक लोकांनी ते सफर जावं गो आफ्टर देम एंड यू नो करेक्ट अशें न्ही की नवीन कायदो करपाक कायदो ऑलरेडी आसा कायदो आसा पंपींग जर इलिगल आहा जाल्यार एक्शन घेवपाक इजिली एक्शन जावपाक जाय एक्चुअली ते पंपिंगाचे वा प्रेशर बिल्ड करपाचे फुडें उदक पावपाक प्रेशर तयार करप आसता मदीं मदीं ते खातीर ते गजाली यूज जाता हे इलिगली वापरता म्हणटा ते तुका ज्या प्रेशरान सप्लाय केला तितून मेळपाक जाय बरोबर